हायवे आनी शारांनी डबल लेन आशिल्ले पूल 6 लेन जावंक पावले, मात सावड्ड्या आमे धुलयच्या लोकांच्या नशिबान सादो चलून वचपाक पूल ना। आमे धुलयचे हे चित्र, हे लोक, ही ल्हान भुरगीं, ती आमे धुलय गांवची। ह्या भरिल्ल्या न्हंयतल्यान गलगला गायिल्ल्या व्हड्यांतल्यान कसरत करीत चल्ली। हो जिवाचो खेळ कितली वर्सांच जाली चल्ला। सावड्डे मतदारसंघातल्या आमे धुलय गांवच्या लोकांक पलतडी दाभाळ वतले जाल्यार होच एक पर्याय। गांवाक एक रस्तो आसा, मात त्या रस्त्यान वतले जाल्यार 12 ते 14 किलोमिटरांचो फेरो। गांवच्या न्हंयतल्यान व्हड्यान गेल्यार 5 मिनटांत दाभाळ निरंकाल। मात बायलां भुरगीं लोक जे तरेन ही न्हंय पार करतात ते पळयल्यार आंगार कांटो येवपाचो। जिवाचो खेळ तांकां नित्याचोच जाला। भंय दिसता व्हडें हालता तेन्ना तुमकां भंय दिसता? आतां तुमी खंय वता हेवटे? आता खंय वता तुमी? दाबाळेक। कित्याक शाळेन वता? आतां कितली शिकता तुमी? तूं चवथी आनी तूं बाय कितली? सगळें जाल्लें असं म्हणटा हें सगळेंच सांगता, पूण कित्या खातीर अडलें आमकां खबर ना। पूण आतां ह्या वर्सा तरी तो पुलाचें काम बेगीन जावचें आनी आमची अडचण जी मोठी आसा ती पयस जावची हें हांव सांगूंक सोदतां। इलेक्शनाक आमदार कॅन्डिडेट येतात, न्हंयचेर पूल बांदून दिता म्हूण सांगतात। लोकांनी पुलाच्या आशेन मतां मारपाची, मात उपरांत खंयचे कडेन कांय ना। प्रुडंट सेगीत फाटलीं 4 वर्सां ह्या पुलाचेर रिपोर्ट करता। सरकाराक जाग येत काय म्हूण लोकांक आशा दिसता ती मिडियाक लागून, मात पुलाच्या कामाक हात घालपी आमदार ह्या लोकांक अजून मेरेन मेळ्ळो ना। सांगो तुमी प्रुडंट येवन आमचो जो उपकार केलो पळय तो आमी आयुश्यभर विसरपा ना आनी हेजे मुखार तुमी तशेंच येवचें। हें काम जायना जाल्यार तुमी परत परतून येवचें आनी हें काम कोणा कडल्यान करून घेवचें। कळ्ळें तुका? तुमच्या शिवाय तें कोणा फुडें पावचें ना। सरकार आसा तेजे कडेन कजान वचों चान्स ना। माडया वयल्यान कोण पडटा भुरग्यांक घेवन आनी उदका उबोन गेल्यार फुकट गेले ना म्हणटा अंदू आमकां आतां हे आमदारान सांगलां तुमकां पूल करून दिता, आमकां मतदान घाला अशें म्हणून सांगलें म्हणून आमी तेज्या आशेर आसात आमी। आमी गणपती सुद्द वर्सावर सांगून घेता पूल जावचो म्हणून। पूल जावचो म्हणून असो ना कशें वचपाचें घरा कडेन आहा सगळीं भुरगीं, मागीर भुरग्यांक खंयच्यान धाडपाचो? ते जुनासान वचना ती मे अक्को म्हयन गेली। पावसान संपूर्ण तुमी पावसान संपूर्ण घरा बालवाडीची घरा सगळीं घरा। आमे ही परिस्थिती जाल्यार धुलय बंदाऱ्यार निसण घालून न्हंय पार करतात। तुमकां हांगसर फक्त येवपा वचपाक मातशें बारीकसो एक पूल जाल्यार बरो आशिल्लो। कोण कामाक बी वचपाचें आहा पलतडी ते स्टेटीत घालून वयता अशें। तांकां भंय दिसना तो? कितें करतलो आनी आनी उपाय ना। आतां पुलाक तुमी केन्नाच्यान डिमांड केला? आतां केन्नाच्यान कितली वर्सां? विनय तेंडुलकर जेन्ना फर्स्ट आमदार जालो तेन्नाच्यान। पोरो प्रुडंटान रिपोर्ट केले उपरांत सरकारान मातशी हालचाल केल्ल्या भशेन केल्ली। उपरांत सरकारान थंय कांय ऑफिसरांक धाडून इन्स्पेक्शनूय करपाक लायिल्लें। पुलाचें टेंडर जालां, काम रोखडेंच सुरू जातलें म्हूण सांगून लोकां फुडें वेळ मारून व्हेलो, मात सगळ्यो फटाश्यो खंयचे खंय कांय ना। फुटब्रिज आसतलो, 100 मीटर तुमचो फुटब्रिज लेंथ आसतलें, सकयल 70 मीटर बंदारा आसतलो, 4 मीटर हायट बंदारा उदक आसतलें, तेजे वयर हाय फ्लड लेवल पर्यंत तुमकां फुटब्रिज म्हणजे पावसांत सुद्दां वचूंक मेळटलें। 2.5 मीटर विड्थ दवरल्या म्हणजे एक ल्हानशी गाडी नाल्यार एम्ब्युलन्स वचपाक तेन्ना सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकार, लोकांनी ताका घरा धाडलो। आतां नवो आमदार MGPचो दीपक पावसकारूय तेंच सांगता। आज मेरेन सगळ्या आमदार ऑफिसरांनी सांगलां तेंच, फायली आनी एस्टिमेटांच्यो गजाली, वेगळें कांयच ना। हांवें ते WRD कडेन एस्टिमेट बी सगळो केल्लो आसा आनी ती WRD मार्फत थंय एक बंदारा आनी बंदारा वयल्यान फुटब्रिज म्हणून आमी प्रपोज केल्ले आसा। तेन्ना हो जो इस्टिमेटी जाल्लो आसा आनी आतां आमी बेगींतल्या बेगीन हो रेनी सिजन सोंपतले आमी तेजे पायाभरणी करतले आनी बेगींतल्या बेगीन तो कंप्लीट करून दितले। फाटलीं 4 वर्सां जालीं प्रुडंट आमे धुलय गांवचे हे परिस्थितीचेर रिपोर्ट करता, मात पुलाक फातर सुद्दां लायिल्लो ना। कालवी भुरगीं बुडल्या उपरांत थंय वर्स भितर पूल जालो। हायवे आनी शारांनी 6 लेन पूल बांदपी हो सरकार आमे धुलय कोणाक रावला। आनी 10 वर्सां ह्या गांवांत पुलाची मागणी आतां ह्या वर्सा खंय ते म्हणटात आमदारान आश्वासन दिल्ल्यान तेंचे ही जी पुलाची मागणी आहा ती सुटावी जातली म्हणून। आंबे धुलेच्यान हांव विवेक प्रभू, प्रुडंट मिडिया खातीर।